फोंडे आनी सांखळी पालिका वेंचणुकांची प्रक्रिया सुरू जाल्या। फोंडे 14 वॉर्डांक वट्ट 72 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात, जाल्यार सांखळी 11 वॉर्डांक 82 अर्ज आयल्यात। अजाप म्हळ्यार फोंडेची आदली नगराध्यक्ष रुक्मी डांगेन उमेदवारी अर्ज भरूंक ना। बिरेस्तार अर्ज भरपाचो निमाणो दीस आशिल्ल्यान अर्ज भरपाक उमेदवारांची गर्दी पडिल्ली। शुक्रारा अर्जाची छाननी जातली। शेनवारा उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस। 12 मेक दोनी कडेन वेंचणूक जातली। हांवें म्हाजो नॉमिनेशन फायल केलां तेन्ना मोगो आनी भारतीय जनता पार्टी यांच्या युतीच्या माध्यमान आम्ही नॉमिनेशन फायल केलां। तेन्ना फोंडेचो जो डेव्हलपमेंट जे तरेन जावपाक जाय आशिल्लो तो फाटल्या 5 वर्सांत जालो ना आनी हो युती सरकार येयल्ल्या कारणान एक उमेद आसा आनी आमचे कडेन अशें लोकांक सांगपाक दिसता की फोंडेचो खऱ्या अर्थान डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार आतां सुरवात जातली। जर रुक्मी डांगी जर पॅनलान जर आसले जायत जाल्यार म्हाजो नॉमिनेशन हें इंडिपेंडंट आसतलें। आयज नॉमिनेशन फायल करपाचो लास्ट दीस आशिल्लो। आयज आमचे कडेन 18 कॅन्डिडेटांनी नॉमिनेशन फायल केला। काल पर्यंत जी नॉमिनेशन आमच्या कडेन आयिल्ली ती 64, आयची 18 धरून 82 कॅन्डिडेट्सांनी आमच्या कडेन नॉमिनेशन आयज पर्यंत फायल केल्ली आसा। फाल्यां स्क्रुटिनी आसा, 10 सुरू जातली। स्क्रुटिनी जाल्या नंतर जे कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट्स आसा तांचे लिस्ट तयार करतले। ताज्या नंतर विड्रॉवल्स आसा, ते सॅटर्डे आसा 27 तारखेक। विड्रॉवल जाल्या नंतर मागीर जे उरता कॅन्डिडेट तांचे आमी लिस्ट तयार करतले आनी ताज्या नंतर मागीर त्याच दिसा म्हणजे 27 तारखेक तांकां सिम्बॉल अलॉट करतले। 12 तारखेक एज यू नो इज द इलेक्शन आनी 13 तारखेक कावंटींग आसा। सरकार येता त्या सप्तकात पब्लीक सर्व्हिस गॅरंटी कायदो हाडटलो। ह्या कायद्या प्रमाण म्हत्वाच्यो आनी लोकांक चडश्यो लागपी भौशीक सेवा ठरावीक मुजतीत मेळच्यो हाची वेवस्था सरकार करतलो। तशें कायदेशीर बंधन संबंधीत अधिकाऱ्यांचेर आसतलें। म्हायती हक्क कायद्या प्रमाण हो कायदो आसतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगलां। पब्लीक ग्रीव्हन्स सेलांत लोकांच्या कागाळींचेर जाय तसो निकाल लागना म्हणून नरेश सावळान प्रस्न काडिल्लो। तुम्ही ज्यो कंप्लेनी फुडें धाडटात किंवा खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन धाडटात, कॉर्पोरेशनाक किंवा स्टेट किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडटात, तेजें कितें जाता? सध्या अजून पर्यंत कसलोच कायदो अस्तित्वात ना, पण हांवें जशें आश्वासन दिलां विधानसभेच्या बजेट स्पिचान, पब्लीक ग्रीव्हन्साचेर रायट टू सर्विसीस एक्ट वील बी इंट्रोड्यूस्ड मे बी मंडे। इट्स इन द फायनल स्टेजीस ऑफ लिगल वेटींग। सोमार हांव इंट्रोड्यूस करतलो। ताज्या नंतर कायद्याचो आधार आसतलो ताका, पण ताज्या पयलीं पब्लीक ग्रीव्हन्साक कायद्याचो आधार आसूंक जाय अशें कांय ना। एखादी गजाल कायद्या प्रमाणे जायना आसत किंवा एखादी गजाल अडचणीची कोणाक आसत जाल्यार तो ताजेर ग्रीव्हन्स आपले सांगूंक शकता। पब्लीक सर्वीस गॅरंटी एक्ट येतकच तातूंत भितर ताजी सगळी ऑथॉरिटीज डिफायन केल्या। कितल्या दिसा भितर सर्वीस मेळूंक जाय ह्योय डिफायन केल्या। खंयच्यो सर्विसीस ताज्या अंडर हाडपाच्यो त्यो सरकार नोटिफाय करतलो एक बाय एक। इट इज ऑन द सेम लायन एज इन्फॉर्मेशन एक्ट। मडगांव पालिकेत शुक्राराच्यान बायोमेट्रीक अटेंडन्स सक्तीची आसतली। पालिका प्रशासन संचालनालयान हो आदेश दिला। मडगांव पालिकेत हाचे पयलीं 2 फावटी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या हजेरी खातीर हे माक्न लायिल्लें। हे मशीन सक्तीचे करपी आदल्या दोनूय मुख्याधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्ल्यो। सद्याची मुख्याधिकारी दिपाली नायकान हो मुद्दो पालिका प्रशासना मुखार मांडलो। काम करतले मात मशिनाचो वापर करचे नात असो निर्णय पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला। They are refused on 16th to put in the biometric scan finger attendance. I approached DMA to give me the further instructions, and earlier on 2 occasions they had taken U-turn, which is also very unexpected for me and very painful for me to. It was very painful for me to issue memos to them, but I had to implement it, and on administrative grounds I had taken the action against them because they have disobeyed my orders. Then on occasion of 22nd I sent a note to DMA and briefed him about the incident, and I told him that every time when we take the meeting, at last moment they are taking U-turn, so I want him to intervene in the matter. Then he gave me directions to issue
implement the circular which is given by the government in 2010, that is biometric scan machine. From tomorrow they will have to register their attendance with biometric this only. दाबोळी विमानतळाचं नवं टर्मिनस जून महिन्यात सुरू जातकच व्हिजा ऑन अरायव्हल सुरू जातलो अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान सांगलें. बागा दर्यादेग उदरगत प्रकल्पाच्या उक्तावण सुवाळ्यात परुळेकार उलयतालो. बागा दर्यादेगेवेल्या साधन सुविधांचो दर्जो वाडोवपाचें काम गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान हातांत घेतलां. पार्किंगेच्यो सुविधा वाडोवप, बागा खाडीचें सोबितीकरण आनी हेर उदरगतीची कामां ह्या प्रकल्पा खाला महामंडळ करतले. गोंयांक आमचे एअरपोर्ट जो आसा ह्या एअरपोर्टाचेर विजा ऑन अरायवल मेळ्ळें आसा. ह्यो विजा एक सादारणश्यो 15 कंट्री आसात. ह्यो 15 कंट्री आनी सुबेज आमचो प्रयत्न आसा सुबेज वाडोवपाक. स्वता हांव मंत्री जाल्या नंतर आनी चिरंजीवी जेन्ना मंत्री जाल्या तेन्ना हांव स्वता वचून दिल्ली तांकां मेळ्ळलो. आमचो दाबोली एअरपोर्टाचो जो नेवो टर्मिनस सादारणशे जून म्हयन्यान पर्यंत जाता आनी जून म्हयन्यान जाल्या नंतर बाकीचे सगळे फॉर्मेलिटी करून विजा ऑन अरायवल आमकां हांगा मेळटल्यो. ही बागा सर्कीट जें आसा हें डेव्हलपमेंट करपाचें हातूंत खुबश्यो ज्यो येवजण्यो आसा सरकारच्यो त्यो येवजण्यो कार्यान्वीत करपाक फुडें व्हरपाक आमच्या सरकारान आनी आमचो MLA बाब हांणी खूब प्रयत्न करून आयज हें साकार जाल्लें आसा. टेंडर जाल्लें आसा. टेंडराचो व्हॅल्यू एस्टिमेट कॉस्ट सादारणशे 9 कोटी आसा आनी सादारणशे 180 दिसां भितर म्हणजे सादारणशे 6 म्हयन्या भितर आमकां हें कंप्लीट करपाचें आसा. बागा इज सो ब्युटिफूल पण एक आमकां टॉयलेट फॅसिलिटी नासली. थिंगासर टॉयलेट तुमी पयलो आसतलो जे सुलभ आसा दॅट इज नॉट टू बी यूज बाय ह्युमन बिंग्स. इतलो बॅड आसलो. सो आमी ऑलरेडी एक थ्रू दिलीप परुळेकर्स इनिशिएटीव आनी आमी ताका सांगले उपरांत आमी एक टॉयलेट आतां बांदला. तेजें एक 15 दिसांनी इनॉग्रेशन जावपाचें ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.